सर फ्लोर ऑफ द हाऊस तुम्ही एक हायलाईट केले मिसिंग डॉक्युमेंट फ्रॉम आर्काइव डिपार्टमेंट, कितें ते एक्झॅक्टली? सो इन द कोर्स ऑफ माय प्रॅक्टीस एज अ लॉयर हांवें पळयलां की 1951-52 ते वर्साचे स्पेशलिस्ट आसात की ते वर्साचे यूज करतात डॉक्युमेंट दॅट 1951 केल्लो असलो वील नाल्यार सेल सगळें. आनी हांवें आयकलोलें फ्रॉम स्टाफ ऑफ आर्काइव्स दॅट टायम की थिंगा टेम्परिंग जाल्लो म्हूण बुकाचें पेजीस काडलोले पेजीस चेपयलोले भितर. सो वॉट हॅपन्स इज हे आतां रेकॉर्ड हे वर्साचे सामकें मांडून दवरूंक जाय. पयले स्कॅन केल्यार रोखडें फ्रीज जाता. नंबर 2 हांवें तेकाय सांगलां कित कोण ते इंडेक्स आसता पुर्तुगेज डॉक्युमेंटाचे बुकाचे फाटल्यान इंडेक्स सामकें बरयतात खंयचे डॉक्युमेंटांनी सगळे डे एंट्रीज आसा. सो तूं मागीर चेकोवपाक गेले जाल्यार तूं आयज गेले जाल्यार तुगे ब्लॉटिंग जातलें, हँडरायटींग वेगळें जातलें. तूं बॉल पेन नाल्यार यूज करूंक पडटलें. केन्ना बॉल पेन नाशिल्लें तेजेरूच सामकें पडलें न्ही आनी खंय जातलो ते सगळे लायन टू लायन आसता. आनी पुर्तुगेज डॉक्युमेंटां एक सांगता तुगे काबार जालें पॅराग्राफ तूं एक लायन मारूं जाय टू द नेक्स्ट लायन. जागो सोडूंक जाय नासलोलो तुगे चेकोवपा आनी उतरां घालपा ना. आनी केन्ना कितें डॉक्युमेंटाचें करेक्शन आशिल्लें जाल्यार कॅन्सलेशन आशिल्लें जाल्यार इन्सर्शन आशिल्लें जाल्यार टू लास्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द डॉक्युमेंट registrar or sub-registrar had to write there are these erasures, interlineations, cancellations, सगळे आसपाक घालूंक जाय. हें चुकलें जाल्यार the whole document becomes null and void. म्हणल्यार आनी कोणें चेकूंक जाय. खुबशे रिकॉर्ड्स आसा ताजें ट्रान्सलेशन बीन जाय. हांवें कितें म्हणलां हे डॉक्युमेंट आतां तुमी पासून धाडात इंटिमेशन टू द सब रजिस्ट्रार. केन्ना असले डीड करतात तेन्ना तुमी पळोवयात कितें ते रिफरन्स करतात जाल्यार हे डॉक्युमेंटाचे हे वर्साचे तुमी मागीर रिफर करूं जाता फॉर व्हेरिफिकेशन वीथ आर्कायव्स. आनी इफ आर्कायव्स सर्टिफायड असलो डॉक्युमेंट ना मागीर FIR घालूं जाता. कितें जाता ह्या सायडीन सेल डीड जातात बेश्टे जातात वर्साचे. 1951 इज द फेमस इयर 1952. आनी थोडे पाटी ते भायले आहात ते कोण भायले घेतात ते हांव सगळे फ्रॉड करतात म्हूण सांगना. थोडे आमगे भितरले आहात ते फ्रॉड करून म्हणून ते पयशे तेंगेले हार्ड एंड मनी घेतात ते पयशे फारीक करतात. ते येनात हिंगा पयशे घालपाक फोंडां पडपाक. ते येनात पयशे घालपाक FIR इनवायट करपाक तेंचे. सो तूं आसलो जाल्यार घेवपाक तुवें पयशे फारीक केले आनी तूं सारली फोंडां पडलो कित्याक जावपाचें. आनी म्हाका खबर आसा की थोडे एक्सपर्ट्स म्हूण आसात असले फ्रॉड करपाक. हांवें मिनिस्टराक सांगलां हांव तुका नांव म्हाका सांगलें तें हांव तुका सांगता तूं मातशें पळय एक्शन घे. आनी मागीर ते कित्याक ते मूड आहात ते मुडाचे ते ती कीड आहा ती काडली जाल्यार न्ही ते सगळें साफ जातलें. हे सगळे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट जावपाची गरज आसा सद्या. तूं म्हाका एक सांग तुका एक ट्रान्सलेटर जाय. तूं तुगेले बापूचे नाल्यार आज्याचे मिनिमम बर्थ सर्टिफिकेट काडून घेतले जाल्यार वाचूंक येना जाल्यार तूं कितें पडटलें कोण तुजे बापूय आजो तो समजलो. एक आतां तुगे बाटाचे डॉक्युमेंट तुजे तूं गेलो जाल्यार काडपाक तूं पुर्तुगेज नेण जाल्यार तूं कितें सोदतलो पानां कितें वाचतलो तो. देखून तसले स्पेशलिस्ट जाय. स्पेशलिस्ट आमी नेगेटीव घेवपाचें न्ही कितें हांव पुर्तुगेजा लोकां हाडूंक सोदता तसो न्ही. आमगे हांव ओडकोता पासून आमचे एक सिनियर एडवोकेट आशिल्लो मनोहर सिनाय उसगांवकार आनी तो आमचो एडवोकेट जनरल जाल्लो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाल्लो. तेगे नातू पोर्चुगीज प्रोफेसर समजलो. म्हाका दिसता गोंय युनिवर्सिटीन आहा म्हूण सद्या आतां भायर आशिल्लो पुर्तुगाला पासून आशिल्लो. पूण हांव कितें म्हणटा आमगे भुरग्यांक चान्स आसता फकत शिकपाक न्ही
म्हूण ट्रान्सलेशन करपाक, आर्कायवाचे रेकॉर्ड वाचपाक, दुसरे डॉक्युमेंट इंटरप्रिटेशन करपाक, अशें करून तुज्यान सरकाराची नोकरी दिवपा जायना जाल्यार आमचे भुरगे एटलिस्ट असले जॉब मेळटले आनी तुगेले मागीर सगळे उक्ती करून पानां गुडायन मागीर तळपाटी पिसतात ते पानां. सो एटलिस्ट दॅट हॅज अ मिनिमम दीस थिंग. आनी हे जाणात कितें करून वाचपाक, कितें बरोवपाक, आनी मागीर लोकांक पासून रिलीफ मेळटा रोखडो.